काल आज आणि फाल्यां. दायज वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम आणि काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्याच्या एका नव्या अवस्वराक तुमकां सुमेस्तांक आयच्या अवस्वराचो निरूपक जावन हांव मनोज फेर्नांडीस येवकार मागतां. एका विद्यार्थीक एक पिंतूर सोडोवंक मन जालें आनी ताणें ड्रॉइंग शिकत जाय म्हणून एक टिचरी कडेन तो वचून मेळ्ळो. टिचरीन ताका थोडी सलाह सुचना दिली. ताचें फर्स्ट ड्रॉइंग तयार जालें आनी कशें जालां म्हूण त्या टिचरी लागीं विचारतना टिचर म्हणालो, हांव हाचे विशयान तुका कितेंच वरवणी दिना. थंय एक जंक्शन आसा, 3-4 मारो कुडसतात, थंय व्हरून दवर आनी थंयसर एक रेड पेन दवर, रेड इंकाचें, आनी थंय एक नोट बरय. जर तर ह्या ड्रॉइंगान तुमकां कितेंय चुके दिसतात जाल्यार तुमी तें मार्क करून दाखयेत. सकाळीं दवर, सांजेर तुका कशें फीडबॅक लोकांचें मेळटा तें पळय म्हणून. ताणें तशेंच केलें आनी सांजेर वचून थंय पळयत आसतना त्या विद्यार्थीक इतली निराशा भोगली की सगळ्यांनी रेड मार्क्स घाल्ले, ताचें ड्रॉइंगच दिसनातलें. ताचो टिचर म्हणालो, निराश पावची गरज ना, आनी एक ड्रॉइंग दुसऱ्या दिसा तयार कर. आनी दुसऱ्या दिसा तयार करून त्याच जाग्यार ताणें सकाळीं येवन दवरतना नोट इल्लो बदल्लो आसलो. थंय ताणें बरयल्लें, हांगासर एक पेंटींग ब्रश दवरला. जर तर तुमकां ह्या ड्रॉइंगान पिंतुरान कितेंय चूक दिसता तर तुमीच ती दुयेत. सांजेर येवन ताणें पळयत आसतना कोणेय तें ड्रॉइंग आपडूंक सयत नातलें खंय. सलाह सुचना टिका दिवची थोडे पटी आमकां सलिसायेचें काम, पूण कोण तें काम करता तांकां तें काम करूंक कितले मिनत लागता आनी कितले कश्टांचें म्हणलें तें केल्ल्यांक मात्र गुत आसा. आनी आज एक वर्त्या मिनतेचें पूण वर्त्या उमेदीन केल्लें काम काण घेवन एक पंगड आमच्या संगात आयला. कोंकणींत फाटल्या थोड्या वर्सांनी कोंकणी पिंतुरां येवंक सुरू जाल्यांत आनी आमच्या लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळा. आनी ह्या फावटी सिनेमॅटीक प्ले म्हणलें एक नवें कॉन्सेप्ट काण घेवन क्रिस्ताचें जनन म्हणलें सिनेमॅटीक प्ले हांगासर पिंतुरा रुपार आमच्या मुखार येवंक तयार जालां. आनी आज हाचे विशयांत उलोवंक हांगासर 2 जाण मानेस्त आसात. पयल्यान पयलें आमी येवकार मागता कोंकणी नाटक सभा हाचे उपाध्यक्ष आसात मानेस्त लिस्टन डिसोजा बजाल. सर, तुमकां नमस्कार. नमस्कार. तशेंच आनी एक वळखीचें सुतोण एडॉल्फस अविथास कुटिन्ना म्हण सांगल्यार कोण म्हणून तुमी सारतात, पूण डॉल्ला मंगळूर म्हण सांगल्यार सगळ्यांचे कान एक पुटी न्हीद जातात. डॉल्लाब, तुमकां नमस्कार. तुमकांय मनोज. बरें, आमचें पयलें सवाल डॉल्लाबा लागीं. तुमी स्टेजीर येता आसतनाच तुमचे डायलॉग कितें आसा आनी तुमी कितें सांगोंक आशेतात तें आयकोनचें लोकांनी मागीर खंय, पूण तुमचें तोंड पळयल्या तक्षणा लोक हांसूंक सुरू करता खंय. हें आयकतना तुमकां कशें भोगता? हांव चिंता म्हणजे तोंड उत सामाना म्हणना म्हणून तशें जाल्यार आसतात कितें जावं करून. पूण खरी गजाल सांगचें जाल्यार मनोज, हांव आदीं तावन एक कॉमेडी एक्टींग करनासलो. तशें जाल्ल्यान लोक त्याच म्हज्या फाटल्यानूच आयलो, त्याच शैली फाटल्यान म्हज्या फाटल्यानूच आयलो. पूण तशें म्हणून हांवें खाली कॉमेडी मात करचें न्ही, ताचे विशयान मस्त उलोवंक मस्त एक्टींग केलां हांवें. पूण ताका नांवून तो म्हाका कॉमेडियन म्हणून एक बिरूद दिलें. तशें जाल्ल्यान खाली कॉमेडी किंग म्हणून एक हें दिलें, बिरूद दिलें. ताचे उपरांत ताज्या लोकांच्या मतींत कोणूय जोक्स न्ही हांसूंक. आनी सडा नायट जाता आसतना थोडीं भुरगीं आडपडटात, न्हिदतात, पूण मम्मी डॅडी डॉल्ला इलेक्शन म्हाका सांग म्हणटात. ताच्या उपरांत ताका उठयचे डॉल्ला आयलो म्हणून. सो न्हिदिल्ल्या भुरग्यांक उठोवनशें काम तुमी स्टेजीर येवन केलां. तशें जाल्ल्यान म्हाका तशें म्हणटात. बरें, हांगासर येत आसतना ह्या फिल्माची गजाल उलयत आसतना फिल्माच्या विशयाक येवचे पयलें धार्मीक नाटकांनी तुमी शिपाय सान जावंक पुरो आनी कितलीं सोम्याची ती 12 वरां सबार नाटक केलें केल्या. धार्मीक नाटकांनी हास्याक स्कोप आसा गी? ना, सडावत खंडीत जावन त्या धार्मीक ड्रामांत हास्याचें कसलें ना. स्क्रिप्ट बरयतना आमी थंय उद्देश मतीन दवरना. पूण थोडे कडेन थोडे हांसूंक येता. दाखल्याक सांगचें तर आतां एक दृश्टांत सांगचें जाल्यार आतां आमच्या जिवितांत आतां एक तुमकां मस्तू जाल्यार थोडे घडीत मस्तू घडल्यान तातूंत एक घडीत तुमकां हांव सांगूंक अंकवार मोरयेची कथा म्हणून बेन्ना रुजाई आनी एक नाटक बरयल्लो. तातूंत एक सेट आहलें अंकवार सायबीन कुरियात मे समेत सरकारीचें. आनी तें सेट बरें करून केल्लें, मोडां गिडां बरें घालून वयर तावन आंज आनी देंवचें तें सेट केल्लें.
आनी आमकां साहेबीन एखादी न्हिदोन आसली तादला ते एक सट्टे त्या मोडांक गिडात आमकां आंज येतात दोग आंज एकलो रावता एक आंज सेटला देंवता आनी मुखार येवन मोरयेक म्हणटा मोरये ओठ मोरी उठटा मोरी उठोवन तेच्या हाताक धरून एक मुखार येता आनी मुखार आमकां साहेबीन फाटल्यान आंज स्वर्गावर आनी वयर येतात वयर येवन वयर रावता इशीन एक बडवो इशीन आमकां साहेबीन मुखार हे फाटल्यान गेल्ली अशें रावतात तो वळू गाडी ती मूंग जाता ते तांत्रीक मिस्टेक जाताना एक जर्क मेळटा ते जर्क मेळ्ळे लक्षान एक फावटी हाल्लेलो वता ताला ही आमकां साहेबीन असो आहलो हात अशें जालें अशें जाल्ल्यानंत ड्रामा जालो मागीर गेले परत जालो दुसऱ्या हप्त्यात रखण्यार आयलें आमकां साहेबीन सर्गाक येतना टाटा करून गेली आतां म्हळ्यार एक गडीत ल्हान गडीत हे त्या हांसोंक उपरांत मेळ्ळें आमकां ते समा पूण भोवशे हें घडीत मोरये आयकल्यार तिजे तोंडार हांसो आयलें कोण खंडीत बरें लिस्टन पयल्यान पयलें परबी तुमकां कोंकणी नाटक सभान हें एक साहस एडवेंचरस म्हणयत आमच्या लोकांक कोंकणी नाटक सभे विशयान चडाव जाणांक कळीत आसा पूण जर तर पयले फावटी कोणी ह्या विशयान आयकत जाल्यार एक 2-3 वळींनी तुमचें मिसांव कितें म्हणून आनी तेजे उपरांत आमी फिल्मां या कोंकणी नाटक सभा विशयान कोंकणी नाटक सभा सांगचें जाल्यार आमकां एक ध्येय आसा नाटक द्वारी धर्मीक साधन सुमार आतां नाटक म्हणून सांगचें जाल्यार डोलामा सांगल्या बरी सो हर एक नाटका फाटल्यान एक मॉरल आसता एक स्टोरी आसा एक फॅमिली विशयांत सो आज आमचे नाटक वारी धर्मीक साधन सो आमी नाटकांत हांव दुसऱ्यांक एक मेसेज दिवची एक आमच्या सोसायटीक जावन दी आमच्या कम्युनिटीक सो त्या व्यक्तीन आतां नाटक सभेक 81 इयर्स वी आर कंप्लीटिंग 82 आमी फायट इतल्या वर्सांनी इतले कलाकार आयल्यात आनी हडल्यात नांव जोडलां मसून आनी कोंकणी नाटक सभा संवसार भर आनी एक ताजे तीक माणिक म्हणून सांगितलं डॉन बॉस्को हॉल कोंकणी नाटक सभा आनी डॉन बॉस्को हॉल ते आमी एक क्लब करियत सो कोंकणी कला क्षेत्राक तुमी दिल्ली देणगी मस्त आसा आतां क्रिस्ताचें जनन होय एक नाटकच मुळांत 1963 मानेस MP देसाई देवादीन MP देसाई हांणी बरयल्लो नाटक मुळांत तो 4 वरांचो आसा आनी त्या दाळा तो एक नाटक बुका रुपार रेडी जायत जाल्यार बिस्पाची अनुमती जाय म्हणली तसली रूल आसली आनी त्या मुळाव्या कॉपींत बिस्पाची सील सिग्नेचर सयत आसा पूण तो नाटक तुमी ह्या सिनेमा आमच्या ह्या कॉन्सेप्टाक दवयत आसतना हांव चिंता 2 वरांक तुमी करता आसतना तुमकां एक चॅलेंज म्हणून आसलें गी तो नाटक रुपांतर करतना फर्स्ट चॅलेंज केलें म्हणून सांगल्यार हो नाटक करचो कसो सो लगभग 3 वर्सां पयलीं आमी कुलशेखरा नाटका प्रॅक्टीस जावन आसतना सोम्याची निमाणी 12 वरां आमचे वॉट्सअप आतां पुरो वॉट्सअप ग्रुप जाता हर एक इव्हेंट जाता वॉट्सअप त्या वॉट्सअप ग्रुपार एक ल्हान एक व्हिडिओ व्हायरल जाली ते साऊंड्स अँड लायट्स ते अमेरिकान कॅनडान तेणे जावचे तो नाटक असो की आमी करच्या सोमाची निमाणी 12 वरां त्या स्टायलार सदां तांणी करतात ते थिएटरा भितर करचे इंडोरार सो आमकां एक आशा जाली आमी ह्याच स्टायलार करचे कर्स करून करया आमी काळजा करया तर एक आलोचना आमच्या मोतीर आल्ली वय मात केदाळा करचें कितें करचें आमकां मोतीर नासलें सो आमकां एक कमिटमेंट आयलें कमिटमेंट येताना हांवें काल चिंतलें आतां कमिटमेंट फुलफील करी जाल्यार काले प्रोजेक्ट वयर गेली जाल्यार आमी चेडे काले प्रोजेक्ट सो आले एक प्रोजेक्ट वयर गेले म्हणून तो तितले म्हणून सांगतना आमी अशें उलयतना काले नाटक करचो आतां नेक्स्ट येवचे क्रिसमसा काळजा करया ते सांगतना कोणाचे तोंडांत आयिल्लें क्रिस्ताचो जेन्ना नाटक आसा म्हणून सोदलो आमी एक सांगूंक आशेता कोंकणी नाटक सभे कडेन 700+ नाटकाचे बूक आसात ताका एक भंडार म्हणून सांगता नाटकाचो भंडार कोंकणी नाटक सभे कडेन आसा कितलेगीय नाटकां वो 1963 असो नाटक तांतलो एकलो पार्ट म्हणून सांगेत सो नाटक करजे म्हणून सो तुमी चिंतल्लें हय चिंतलें मागीर खंय तें ट्विस्ट मेळ्ळें की म्हणून सांगल्यार ओ नाटका असो आमी चिंतलो की सिंगल प्ले न्ही सगळी हॉलांत स्टेज जाता मल्टिपल स्टेज कलाकार मोदें जावन येतात प्रेक्षक बसतात तांच्या मोदें जावन उठोन येतात आनी आमी मस्त चिंता केल्यार ओके मागीर फिल्माच्या हंताक येवजन पावलें मुखार एडवान्स टेक्नॉलॉजी चिंतून पावता लास्ट फायनली आमी सगळ्यांनी चिंतलें इतलें कश्ट करच्या की पिक्चर ते गाडी येत साला भितर आसचे की साला भायर ते म्हळ्यार जागो पावनातल्याक भायर गेल्या जागो मेळनातल्याक दुसऱ्या कडेन गेल्या दुसऱ्या कडेन नाटक आहलो ड्रामा जालो ते ड्रामाचे कॉन्सेप्ट आहले लास्ट पिक्चरा पावले बरें
डोलाप आतां आमी म्हणटा कलाकाराक कालें बरोवन दिल्लें स्क्रिप्ट आसता वाचल्यार बाय हार्ट केल्यार जालें पूण एक कलाकार जाल्ल्यागूच आसा चिंत्या एक मोडें जावन तो न्हिदला ताकाय तें कितलें कश्टांचें म्हणून तुमी केदाळें सांगचें घडीत आसा आमच्या मोग आनी मायपास सिनेमान घडिल्लें सो तें एक घडीत सांगल्यार कळटलें की आमच्या लोकांक कलाकार म्हळ्यार तितलें सलिसायचें न्हय म्हणून हांवें मुस्तफोड सांगलां ही गजाल तें मोग आनी मायपास पिक्चरांत मिकमॅक्स एक्सिडेंट जावन मरता ताचो पात्र ताजो पात्र तांतून ताका पेटेन न्हिदोंका तशें वेल्फी रबिंबस म्हणालो तेंचो जप्पून तो एकलो नोरवणा म्हूण एकलो आहलो ताचे लागीं सांगलें पेट एक ब्रेक अंत ताणें बरी करून पेट हाडलें आनी दिलें सो हांव तो न्हिदो कल्याणपूर शुटींग कल्याणपूर दवरलें तो वळू रेडी रावले डायरेक्टर सह्याद्री म्हणून तो रेडी रावलो पुरा लोक पुरा रेडी रावले पेटेन न्हिदायलें इल्ल्या वेळार येस ओके टेक म्हणटाना वो मिक्की असो हालता न्हिदिल्लें मोडें हालता ए कट म्हणालो एक पटी कट जालें कट म्हणालो ಎಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗಿದೆ ಎಂತ ಅಲಗಾಡುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಚ್ಚ म्हणालो ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಓ ಬುಲ್ಲುನ ಮಿಕ್ಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ತೊಂದಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಓ ಪರ್ತೊಂದು ತಸೋ ಹಾಲ್ತಾ ಪರ್ತೊಂದು ಕಟ್ म्हणालो ಸಬಾ ಟೇಕ್ ವಿಲ್ಪಿ ಆಪಡಿಲ್ಲ ವಿಲ್ಪಿ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿ ಊಟ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ರೀಲ್ ಅದು ತಿನ್ನಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ರೀಲ್ ತಿನ್ನುವುದು ಬೇಡ ಮಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ ಮೇಳಾನು ವಿಲ್ಪಿ ಗೊತ್ತರವಲ್ಲ ಉಲ್ಲುನ तो इल्वण गेलो मागीर टेक स्टार्ट जाली मागीर टेक स्टार्ट ओके जालें खंयचेय टेक ओके जालें उपरांत विल्पी आयलो आनी म्हणालो काले मिक्की येदोडलो मनीस तूं येदोडलो बरी ना येदोडलो एक्टर तुका एक समायिक पेटेन न्हिदोंक जावना म्हणल्यार अशें म्हणालो तूं कालें म्हणटा विल्पी तुका कोत्ते गजाल कालें पाटलान साहेब पेटे येदोडले केळी तोपतात साहेब म्हणालो पेट केल्ल्यान पळय ताका वयगी म्हणालो विल्पीन कालें पेट केल्ले का पण ताका कालें तूं पेट तुका ताकयलेशें केलें पुरो इल्लेशें तुका मारूंक जायना तें आक्टेंगा कितले उपास जाले गो तुका म्हणालो वयगी विल्पी हो म्हणटा पेट करना तशें जालें गे पूण हांवें लगभग 5 पेट्यो म्हण केल्यात एकल्याचे कंप्लेंट ना म्हणटा हो म्हळ्यार येदो मुसर न्हिदिल्ल्या मोड्यांनी कोणी उलोवना म्हणून बरें गजाल बरें करता ही कलाकाराची कश्ट ताका मात्र लिस्टन एक कॉन्सेप्ट फायनल जाल्या उपरांत पयलें चॅलेंज प्रोडक्शनाचें लोकेशनाचें तुमी खंय शूट करी जाय म्हण चिंतलें खंय शूटिंग जालें फस्ट कॉन्सेप्ट शूटिंग जाल्लें डॉमस्को हॉला भितर जागो पावनातल्याक आमी सोदून सुमार कडेन गेले आमी जिप्पू सेमिनेरीच्या ग्रावंडार गेल्या लोकेशन ओके जालें मात परमिशन मेळो ना थंय तावन आमी म्हाका दिसता कापिदानी इस्काला गेल्या थंय लोकेशन ओके आसलें मात नॅरो जालें म्हण चिंतलें लास्ट फायनली मात म्हज्या मोतींत आसलो तो जागो थोडे कालम सांगता फॅक्टर्स कन्सिडरींग दी फॅक्टर्स म्हूण सांगियात ट्रान्सपोर्टेशन पयशे जाता तें पुरो म्हूण सांगून लास्ट आमी तांच्या कडेन आमच्या टिमा कडेन सांगलें लास्ट म्हजी इगज आसा हांवें चिंतून दवरला जातलें या म्हूण सांगलें बजाल सो तो यूज पडनासलो जागो हांवें सांगीत गेल्या लोकेशन दाखयलें सकडांग एकच पळयल्या कुठले येस वचचो जागो जायत म्हणून लोकेशन काल म्हूण सांगल्यार म्हज्या इगर्जेच्या पट्ट्यान एक गुडो आसा तो सोमनाथ फातर म्हणून सांगतात ताजी माती पुरा काडना काल एक हाफ बॉयल तांती दवरल्या बरी तो गुडो उरला तितलोच त्या ग्रावंडार मध्य आसा त्या ग्रावंडार तो कांय यूज पडना आतां ते ओपन एअर स्टेजीस ताच्या फाटल्यान आसा आमी चिंतले ताज्या वयर शूटिंग करया कांय जावना येदोळ म्हणसर जाल्लें ना ताज्या वयर कॅमल सिन्स गोड्यारींचे सीन थोडी सीन थंय काडया उरलो सेट आमी सगळे ग्रावंडार गेल्या म्हणून नेक्स्ट डे इमिडिएटली कॅमेरामॅन्स पुरो आयले तांकांय बारीक खुशी जाली हे लोकेशन वंडरफूल म्हणून लास्ट आमी थंय शूटिंग केलें फायनल केलें पण आतां एक व्हडलें 55 चॅलेंज कितें म्हळ्यार ही 1963 बरयल्ली स्टोरी ती स्टोरी त्या काळाक लागू जाल्ल्या बरी आमी आतां जर तर सादर करता तसो बवार आमी थंय निर्माण करूंक आसा हे निर्माण करतना खंय ल्हान संगती तुमी मोतीन कितले ल्हान संगती मोतीन दवरचे पडटात 2024 63 चे पिक्चर दाखयत आसता
नाही तांतो कॉन्सेप्ट कालम सांगल्यार 1963 आनी 2024 न्ही हे 2024 आनी 0001 क्रिस्ताचे जनन क्रिस्ताचे पिक्चर 63 चे चिंता पूण स्टोरी क्रिस्ताचे जनन आनी हातूंत सुमार कॉन्सेप्ट आमकां आमी फेस करूंक पडले सट्ट दवरतना सट्टाच्या थ्रू कॅमेरा जे भायर येताना ते फाटल्यान काय दिसून जो बिल्डिंग आमी सडावत थोडे सीन्स खंयचे सीन्स जाय ती मात आमी डे काडल्यात म्हज्या प्रकार 80% शॉर्ट्स आमी काडले रातीक लायट्स यूज करून आनी थंय आमी सुमार अवॉयड केल्यात स्ट्रीट लायट्स थंय हें पुरा आनी आमी सगळी रात सकाळी फांत्यार 6 वर आमचो शूटिंग केल्लो आसा रात 20 मिनट काडल्या म्हणजे विदाउट ब्रेक 2 hours ब्रेक एक ल्हान नॅप काडची ब्रेक 5 दीस कंटिन्युअस शूटिंग काडला आमी विदाउट ब्रेक मागीर तितलेंच न्ही एक तर वायर दिसून येतो न्ही आजकाल सगळ्यांनी बिल्डिंग दिसतात जेजूच्या काळार खंयची वायर आसा पळय वायर बिल्डिंग नासली न्ही तितून व्हडले बिल्डिंग भारी एक नाजू काय करचें जालें आनी येदोळूच ट्रेलर आमी पळयलां पूण हाचें संगीताक बरयल्लीं उतरां साहित्य तेंय येदोळ लोकां मेरेन पावोवंक आनी प्रयत्न केल्ले आसा आनी एक भोव अपुर्बायेचें पद टायटल सॉंग जावन गीत म्हणयेत आमी तयार जाल्लें आसा ताचे थोडे वळी आमी हांगासर आतां आयकुया दाविदाचे नगरी अजाप एक घडता मरियेचे उदरी क्रिस्ता जनन जाता लागचीं थली उतरां डोलाब धार्मीक नाटक वा धार्मीक फिल्म या धार्मीक कॉन्सेप्ट कितें आसा हाचे पयलीं तुमी सदां नाटक रुपार सदर केल्यात पूण तुमकां पयले फावटी एक व्हडल्या बजेटार आमच्या तांकी पुरतें पूण व्हडल्या बजेटार लोकांक आकर्षक रितीन हें पावचें बरी करी जाय म्हणलें प्रेरण तुमकां खंय तावन लाभलें बरें सवाल हे तुमचे न्हीद जावन आमी धार्मीक ड्रामा जाताले आमच्या डॉन बॉस्को हॉलांत जाताले सोम्याचो भाशण आनी कितले मस्त ड्रामा जाले मागीर आमकां एक खबर मेळ्ळी लिस्टान तो बापय आमी ऑल इन बजाल म्हणटा सेटिंग्सान बरें नांव दी म्हणून वय 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 ताणें आमच्या पिक्चरांचे थोडे सेटिंग्स ताणेंच केल्ले तशें ताणें आमकां सांगलें बेंगलोरांत एक ड्रामा जाता खंय आमी थंय यागी पळोवंक तर तुका कोणें सांगलें म्हणल्यार आमकां म्हाका एक सिस्टरीन सांगलें म्हणालो ते सिस्टर तांकां संबंद म्हूण दिसता तशें तर हांव म्हणलें या अशें म्हणून तशें आमी थोडे जाण परत वचून ते ड्रामा पळोवंक गेल्ले ब्युटिफूल ड्रामा 6:30 वरार सुरू जाता फांत्यार 5 वरां राखेर जाता खंयच्या जाग्यार बेंगलोर सांगता ताज्या उपरांत ते 5 वरार एक मीस आहा मीस जाल्या उपरांत लोक परत मीस जावन मागीर चलता हें थंय जावन 35 किलोमिटर 35 किलोमिटर पयस जाता बेंगलोर तो मारियापुरा म्हणल्यार जागो मारियापुरा म्हणल्यार जागो आनी तो गांव तो मारियापुरा म्हणलो ते गांव त्या गांवांत सगळे एक्टर्स त्या गांवचे मात आनी सडावत पुरो 90% क्रिस्तांव हिंदुवाचे कोणी ना ते सो तावन 90 years म्हणसर एक्टर्स कितले 400-500 एक्टर्स एका शोकात आनी ते रातीक हांवें म्हळें तुका 9 वरार सुरू जाल्यार सॉरी 6 वरार सुरू जाल्यार फांत्यार 5 वरां म्हण राखेर जाता 400 एक्टर जाल्यार पळोवनसो लोक हजारांनी एक 20-30 हजार लोक टिकेट ना फ्री शो टिकेट ना खाली प्रायवंताक म्हणून तांणी 5 रुपया टिकेट दवरल्या इजीचेर त्या वेळार आमी आतां इजीचेर हाडली तुमकां कशें बगलें पळयतना बारीक कशी म्हळ्यार लायट्स एंड सावंड एंड लायट्स ताका लागले बैल्या गांवांतून तांकां जर्मन टावन कितें येता लायट्स बारीक कशी म्हळ्यार एकच म्हणटा जिग्ग जातात एक 100 वयर भुरगीं एकच पटी पळयतना भुरगीं ना नपयच तोले कशी तशें आमी पळोवन आयल्या उपरांत हांव आनी क्लॉड डिसोजा देवाची जालो तो म्हणून आमी सांगता म्हणून म्हळें आमकां कितें आवडलो ड्रामा करून मंगळुरान पळय हांव ताचे ताजोच एक ड्रामा सोम्या
आनी पण बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी म्हणलो एक ड्रामा कुळशेकर आमी तो जागो पळयलो गुड्यार ते एक गुड्यार बरो जागो आहा थंय आनी बरो लोकांक बरें बसयत सो नियरली एक 4000 5000 क्रावड आहलो काल पळोवंक लोक पळोवंक ड्रामा पळोवंक शोक हां आनी एक 100 वयर कलाकार आहले तशें त्या वेळार तर तो ड्रामा आमी थंय केलो तशें म्हाका चड इम्प्रुवमेंट मेळ्ळें. ताज्या उपरांत आमी लगभग 10 ड्रामा व्हडले जाल्यात एक 4-5 थंय जाल्यार 4-5 बिंदूर स्पेशल स्कूल ग्रावंडार हां तशें तांचे ते व्हडले ग्रावंड आहले तशेंच आनी एक कलेकार धार्मीक नाटक वा धार्मीक फिल्मां लोकांक कोंकणी लोकांक हांगा मंगळुरान पावचे जालें काम थंय तावन येयल्लें डिफरंट रितीन सुरू जालें विभिन्न रितीन आनी ह्या विशयांत आमी बिस्पा जातीन गेल्ल्या बिस्पा म्हणलो तुमी वर्सां असले ड्रामा करीत जाय कित्याक म्हणून आमच्या समर्थीक कनेक्शन्स लोकांक परत कळा जाय एक विभिन्न प्रयत्न प्रयत्न बरें बरें लिस्टन आमी तें भोव अपूर्बायेचें गीत आयकलें ह्या फिल्माच्या संगिता विशयांत उतरां बरयल्लीं संगीत दिल्लीं गावपी हाचे विशयांत दिल्ली माहिती आमकां ह्या फिल्माक आमी आमच्या कोंकणींतलो संगीत गुरू म्हणून सांगयत जॉयल पिरेर आनी हाका गिटार आसल्यांत ताका साहित्य लिरिक्स संगीत ताणें बसयला आनी ती इतली अपूर्बायशी गितां म्हणून सांगयत तातूंत एक जुजे आनी मोरयेचे एक कराराचे एक ताणें गीत म्हणटा ताणें ते काल म्हणून सांगलें आमकां बसल्या कडेन उडकाना म्हणल्यार बरें येता म्हळ्यार तरली गितां आनी एक तुमकां वचचो न्हय इतले नाटकां डॉलामान सांगलें उडोवलो ताका पयले तावनी आमकां गितां बरोवचे तोत्तुपुतीस आनी ताणें हाजे स्क्रीन प्ले बरयल्ले जॉयल बाबा कित्याक सांगल्यार तो बूक आमी अशें वयर धरून पळोवन आहले कित्याक म्हण अक्षरां दिसनातलीं तातूंत 1963 इंक पेनान बरयल्ले तो बूक फायनली आमकां जायनासतना वचून जॉयलाक दिलो सर हे तुमीच करीचे फायनली लास्ट स्क्रीन प्ले बरयल्ले जॉयल सरान सो कंप्लिटली इवन डबिंगाकी जावन दी हें गितां वॉयस ताळो बसयतना सुमार 9 गावपी आयवान सिक्वेरा रॉबिन सिक्वेरा जोशल मागीर बॅकग्राऊंड जॉयलाचे दुवेन हाका वॉयस येयला म्हणजे मिसेस अंजेशमान डायना लोबो आनी सगळ्यांनी उट्ट मेळोन ही सोबीत गितांक वयर येवच्या बरी केला तशें नव्या रितीचें संगीत ह्या फिल्मांत आयकूंक लोकांनी खंडी जावन अपेक्षा दवरली लिस्टन सडाव जावन आमकां एक आसक्तीदायक विशय म्हळ्यार फिल्माचें सेट कशें आसता म्हणून हांगासर आमकां तुमच्या हातूंत कितें पुरो पळोवंक मेळिल्लें आसा त्या सेटांत सेट कसो म्हणून सांगल्यार हे तेत 0001 क्रिस्त जयंती तेदळे सांगल्यार तो सेट कंप्लिटली डिफरंट इजिप्त इज्रायल कशें आहलें तुमकां सँड डेजर्ट स्टॉर्म ते पुरा म्हणून सांगीत एक काल आमी सांगल्यार आमकां प्लस पॉयंट आहलो आमी सांगलो तो हाफ बॉयल्ड आमचो गुडो आहलो नॅचरल सेटअप आहले कॅमल्स हाडूंक आनी डॉंकी पुरा ताजे वयर व्हरूंक आमकां नॅचरल सेटअप मेळ्ळें आमी हाका म्हळ्यार मस्त साहस केला वणटेक साहस करून इवन गायक आनी हाका साहस केलें आमी कात्त्याक कित्याक डॉंकी एक मेळोवंक आमी एक पेट्रोल करशिल्लो इतलो तितलो न्ही आनी फोनां केल्ली आमची फोनां इतली बँगलोर मैसूर थंय हांगा पुरो फायनली फोन करून आमकां मेळ्ळें शिवमोगांतून आनी ताका आमी थंयच्यान हांगा 2.5-3,000 खर्च केला ताका पळोवंक एक मनीस ताका एक गाडी ताजें एक पील ते पील पोसिजल आनी पील आहल्यान एक प्लस पॉयंट आहले सांगल्यार आवय मुखार वचल्यार मुखार पिलां रावयचे आहले ते पिलां पळोवन आवय येतली नाजाल्यार कॅमेराच्या सायडीक पिलां बांदून घालचें आनी मूव करचें आनी सेट पुरा रेडी करचें जाल्यार मस्त काम आहलें सेट कितें म्हणून सांगल्यार आर्टिफिशियल सेटअप तातूंत एक तुमकां एक गुत्ता सांग बरो आनी तातूंत आमी मेन्शन केलां सिनेमॅटीक प्ले हांव तुमकां ह्या विशयांत सांगता सिनेमॅटीक प्ले म्हणून सांगता वो एक्चुअली प्ले सिनेमा प्ले दोनी कंबायन जाला कित्याक म्हणून सांगल्यार कंप्लीट सेटाक आमकां वचोंक जायना हांगा तरले गुडे दोंगर या तरले फोर्ट कोटे पुरो ना सो त्या खातीर आमी एक सेट केल्लो तो जावन आसा तो ड्रामा सेट तो ड्रामा सेटांत आमी ओरिजिनल शुटींग काडला आनी थोड्या कडेन आमी शुटींग काडला एक्झॅक्ट एज पर द पिक्चर सो दोनी कंबायन करून जातना तो ड्रामाय न्ही पिक्चर न्ही सो तो आमी कॉन्सेप्ट सोदून काडलो ताजें मिनींग काल येता घेवन सो फायनली ताजें नांव आयिल्लें सिनेमॅटीक प्ले सिनेमॅटीक ड्रामा म्हणून सांगतात सो त्या कॉन्सेप्टार हें पिक्चर आमी काडलां विशिश्ट सेट मोनजाती तयार आसले डॉला मेल्लू सांगता तुमी ह्या फिल्माचे निर्देशक जावन तुमी वावर केल्लो आसा तुमी 78 म्हणून तुमी सांगल्यार मात्र आमकां कळटा नातल्यार कळना हांगासर म्हळें निर्देशन जावनय तुमकां तुमची सवाल आसता हांव चिंता 55 कितें म्हळ्यार तें कात्तें थंय आयिल्लें हांगा आमी VVIP थोडे पटी आयल्यार पयलें तो भाशण करून वचून दी म्हणटा हांगा कात्त्याचें शुटींग पयलें 2 दीस तुमी कर मुगदोवची तली परिस्थिती आसली खंय
निर्देशक जावन तुमकां कसलें एक पंथावन आसलें? न्हीद जावन हांवें ड्रामाक मात्र निर्देशन दिल्लें मात शिवाय, पूण फिल्माक हे पयले फावटी ह्या पिक्चर म्हाका डॉन बॉस्कोलाच्यांनी एक्चुअली म्हाका तांणी आनी डॉन बॉस्कोलाच्यांनी सांगलें तुमी एक डायरेक्शन करयत ही फिल्मांत. म्हाका इल्लीशें भिरांत उठली. कावजिणी आसात न्ही, आसा जेत न्ही. आखरेक हांवें चिंतलें, हांवें धार्मीक ड्रामा केला, हे सदां सिनेमॅटीक म्हणटना ड्रामा आनी हे मिक्स. सांगात तूं तो पिक्चरान कॅमेरामॅन कोण म्हणून सांगलें. वळखीचो दिसता तुमकां? कॅमेरामॅन म्हणलो डॅनियल जॉयसन म्हणले. त्याला म्हाका खूब खुशी जाली. डॅनियल जॉयसन म्हजो पोतू. आतां म्हजो तो पोतू आतां ताका म्हणना कॅमेरा दवरचे स्टायल ते बरें ताका कोत्ता. मागीर म्हाका खाली ड्रामाच्या विशयानूच ते वळायचं रावत. आनी म्हाका एक नांव पयलें एक पळया म्हूण. तितल्या भितर म्हाका एकल्याक जाणा कित्याक म्हाका प्रायज जाली. हाज्या दोंगरा वयर वचूंक गा आनी खंय वचूंक गा. तुमी ते सांगा नाका प्रायज जाली म्हणून. तशें म्हणटाना हांवें आमच्या मेल्लोक शिष्या ताजो हय मेल्लो सांगलें तूं एक काम कर, म्हजे वाटतकूच एक सांगात म्हणून करया. तो म्हणलो जायत दोग जाणांनी तशें म्हाका तें धैर्य मेळ्ळें. आतां लिस्टन टेक्निकल संगती विशयांत उलोवचें जाल्यार जावं पुरो एडिटींग पार्ट की या कितले कलाकार ह्या फिल्मांत तांणी पात्र घेतला ह्या संगती विशयांत इल्ली आमकां माहिती. हय स्टार्टींग कयतान म्हणून सांगल्यार आमी आतां जयल बाबान गिटार रचली, ताच्या उपरांत आमी डब्बिंग स्टार्ट केलें. आमी हे डायरेक्ट आमी शुटिंग वचना, ही आमी प्रॅक्टीस केला पयलें. लिप सिंगींग जावन आमी प्रोफेशनल ते स्टेजीर प्रॅक्टीस केल्लो. प्रॅक्टीस करून मागीर आमी शुटिंगाक दवरल्या. कित्याक म्हणून सांगल्यार फर्स्ट टायम करचें आतां वो ड्रामा जाल्ल्यान ते आमकां मस्त कॉन्सेप्ट आयला. आतां रियल शुटींग जाल्यार आतांचे कॉन्सेप्ट जाल्यार न्ही, ते दाळाचे कॉन्सेप्ट आमी हाडी जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करीचे. सो थंयतावन 100 वयर जण आमकां हातून आयल्यात. इवन बाजालचे पॅरिशनर्स आमी लास्टाक आपयल्यात, आनी येवन जॉयन जाल्यात. आमचे हळुले कलाकार, एकल्या कलाकार दुबयतावन हाडिला आमच्या हेरोद्राक. तो वेकेशनार गेलो, ताजें वेकेशन काट करून इमिडिएटली ताणें तो इतलो म्हाका फोन करून विचारतलो आमी केदाळ्या पावचे म्हणून. ताका आमी 2 दिसां पयलीं धाडला आसा. हेरोद्रान तुमच्या फिल्मा खातीर इल्लो सॅक्रिफायस केला, ताणें प्राशीत केला, सगळ्यांनी केला. हांवें सांगचें जाल्यार सगळ्यांनी सॅक्रिफायस केला. डे एंड नायट सांगता कंटिन्यू शूटिंग. घरा वचनासतना आमी थंय न्हिदले आसा गुड्यार पुरा. अशें सुमार संगती आसात. आनी हाजे कितें जालें म्हणून सांगल्यार RCC स्टुडियोंत आमी थंय रेकॉर्डिंग केल्लें आसा पदांपुरा. मागीर जॉयल बाबान ताका जाय जाल्ले गितां पुरा बसोवन करेक्ट म्युजीक. ताजे उपरांत शुटींग आमचो डेनियल आनी प्रज्वल सुवार्ण उडपी आनी ताजे वांगडा DJ मर्विन आहलो आनी तेका जाणांनी आनी सुरतकालचे टीम आहले सावंड लायट्साक. ताजे उपरांत आमचो म्हजो क्लासमेट आसा लॉय वॅलेंटीन, ताणें फायनल म्युजीक सेट केल्लें आसा. आनी शणाई ताणें फॉली दिल्लें आसा, डब्बिंग ताणें केल्लें आसा. आनी सुमार हळुले कलाकार आनी हातून 2-3 डान्स आसा हातून. तातूंत आविल डिक्रूज ताज्या टिमान ताज्या मिसेसांनी आनी पुरो एक बरें डान्स परफॉर्मन्स केल्ले आसा ताका. आनी आमकां एक मेन कालम सांगल्यार आमकां जागो दिल्लो. आमकां हे सेट घालूंक रात दीस कितें कितें आयकून कंटिन्यूअस आमचे बोबाट ते पुरो आमच्या बाजालचे विगार बापांक गोळी परिशद तांकां आमी पयल्यान आमी देव बरें करूं म्हणून सांगता. कित्याक सांगल्यार हाका दिला एक आमी एक मिसांव काम म्हणून सांगल्या बरें आमी केला. सो ताका तांणी तो भरपूर सहकार दिला. डोलाब आतां आमी फिल्माक आनी एक नाटकाक तुलन करून पळयल्यार कितें तफावत म्हूण तुमकां भोगलो तुमचे पयले फिल्माचें डिरेक्शन करून जाल्या उपरांत? फिल्मांत म्हळ्यार एक कालीन म्हळ्यार ड्रामा म्हळ्यार कशें तुका एक बाय पार्ट करीचे एक फावटी केल्यार शुटींग केल्यार तुका मागीर कटना. फिल्मांत एक बरें कितें म्हळ्यार तुवें कट कर परतून तुवें रिटेक करया. ड्रामांत मात तशें जायना. तशें म्हणटाना तापावत तितलेंच वय मागीर दुसरें कलाकारांक पळयतना तुमकां ते दाळांचे कलाकार आतांचे कलाकार चिंतपाची रीत या कोणी टेक्निशियन बदलल्या म्हण बघता गे. ऑफकोर्स टेक्नॉलॉजी बदलल्या पण बदलला म्हळ्यार पयले ड्रामांत कशें म्हळ्यार एक्शन दिलें ओवर जाल्लें. होय आनी तिशें निशेन गुंताले. पिक्चरांत एकच जाग्यार रावचें पडटा, चड मूव करूंक जायना, स्वाभावीक जावूंक जायचें. तशें पिक्चरांत ते इल्लें कळटात. एक फावटी तूं पिक्चरार रिगलोय तुवें एक्ट केलें मागीर तुका मागीर तुका एकदम इजिली करी. तशें
लिस्टन हे पुरो अनुभव आसले कलाकार गी या तुमचे टेक्निकल टीम अशें आसले की तांकां तुमी ट्रेन केले हळें थोड्यांक थोडे प्रोफेशनल ऍक्टर्स आतां नाटक हळयल्ले सभेत नाटक सभेचे आसले मेंबर्स हळयल्ले आनी आमी फिल्टर केल्ले जावन आसा मुस्तानाक फिल्टर करून ह्या पाटा कोण जायत आनी इवन आमचे आतां नवो डायरेक्टर आयलो जाल्यार हांवें सगळो बायबल करून येवन बसाचे आहलो ताका स्टोरी काल एक्सप्लेन आतां डॉल्लाम आनी आमचो मेल्लू आसल्यात तांकां ते स्टोरी कोत्ता आनी कॅमेरामॅन डेनियलाक ताकाय स्टोरी कोत्ता आनी सेटींग केलें म्हज्या डॅडीन ऑलवीन म्हज्या ताकाय कोत्ता खंयच्या रितीर हें जायचे म्हळ्यार सगळ्यांनी कॉर्डिनेशन केलां आनी हे स्पेशली आमकां बरो मनीस म्हणलो की सांगल्यार आमचो शेणोय कॅड असो ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ केल्ले आसा आमकां डबिंगा टायमार ह्या डायलॉग हें कशें जावचें ताणें आमकां क्वशन केल्ले आसा आमी ताका प्रमाणे परतान चेंजीस केल्ले आसा सो मुखार फाटी जाल्ले बरो सिक्वेन्स चेंज जाल्यार ताका ती माहीत आसा म्हळ्यार तोय क्रिस्तांव जाल्यार ताका माहीत आसली सो ते एक आमकां तो एक प्लस पॉयंट आहले तशें जावन तुमकां इल्लें सलीस जालें सबटायटल्स ह्या फिल्माक घालचे म्हटल्यार 16,000 कोंकणी फिल्माक कितें म्हण सांगलें आमचें कोंकणी फिल्म जाल्ल्यांत आमचें फिल्म आमी मँगलोर बॉम्बे मैसूर बँगलोर शिवमोगा गोवा इतल्या जाग्यांनी आमी ऑलरेडी प्लॅन घाला ते फिल्म आमी व्हरून प्रोजेक्शन करता म्हणून आनी थोड्या लोकांक तुमकां वता सांग बरो बासर चॅनल पळयतना सदां अंदाज जाता कित्याक म्हणल्यार स्टोरी सगळ्यांच्या मतींत आसा हे स्टोरी काले म्हण नवें पिक्चर कांय न्ही आनी स्टोरी नवी कांय न्ही मागीर एक सबटायटल्स इंग्लिशांत आमी घालचे आमी काम करना आसा ते म्हणजे मिसेस जेश्मा करना आसा इंग्लीश हातून टायटल्स ताका बसोवन आसा ते डॉला एक निर्देशकाच्या नदरेन तुमी पळयत आसतना कलाकाराच्या तयारी विशीं तांणी अशें सांगलें पूण पयलें जावं पुरो चिंत्या तुमची काळकी रात तांतूं एक पिसो पात्र करचे खातीर तुमी सिटींत आसल्या पिशांक तुमी पळयल्लें आसा खंय आतां तुमच्या कलाकारांक ट्रेनिंग दिवची रीत तांणी प्रॅक्टिसाक घेवचो टायम हें कांय बदल्लांगी या व्हिडिओ आनी तशें जावन तशें चलता की कशें ऍक्टर्स म्हळ्यार आमचे ऍक्टर्स पुरा कामाक कोणी फूल टायम ऍक्टर्स म्हणून नाही ते येता नंतर बरो 6:30-7 जातात वय तर आमी हांगा खंय टायम दिवचो तांकां एक ते मागीर बुकेन येतात घरा गेल्यार तांकां काफी दी काय म्हणून पियेत हांगा आमी कॉफी दिता दिना म्हूण न्ही तरी एक म्हणचें एक तशें एक थोडे डिफरन्स थोडे संगीत फरक आसा तशें पूण जराल आनी एक कालिंग म्हळ्यार आमचे थोडे एक्टर्स सगळ्यांक म्हण हांव एक एक्टींग केल्यार बरो मागीर थोडलो एक्टर म्हाका ते मागीर हिरो तूं जाय म्हाका तोच तूं जाय म्हाका हो जाय हे गेल्लेशें आसा पूण ह्या फिल्मांत सगळ्यांनी तांचो ह्या फिल्मांत तशें कांय कोणेंच कितेंय म्हणूं ना कमिटमेंट आसलें कांय म्हणूं ना ह्या विशयांत बारीक खुशी जाल्या सगळ्यांक बरें हांगासर आमी मुखलो संगत हांगासर उलोवंक चिंतर लिस्टन कलाकार जावं पुरो ह्या एक फिल्माचें कॉन्सेप्ट तुमी सगळ्यांक तांकां सांगात घालून एक दीस एक ट्रेनिंग म्हळ्यार अशें आमी चिंतलां म्हणलें आसा की ल्हान ल्हान ग्रुपांनी तांच्या सांगता तुमी कॉर्डिनेट ना आमी सगळ्यांक ओट्टू कॉर्डिनेशन केल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार आमी एक हांगा फॅमिली आहल्या बरी आमी डॉमोस कॉलांत ते हॉलांत बसल्यार सगळी स्टोरी एकूच आमी भायर घालता आनी डॉल्लामाच्या तोंडांत उरना तो ताका भायर घालच्या म्हणसर हें खालें जायची कितें पुरो सांगून सोडटा तो सो त्या दाडा मात एक ते कॉन्सेप्ट तांकां अर्थ जाता काल म्हळ्यार वय वय आनी आमचो प्रेसिडेंट आसा फादर रॉकी डिकोना ताजी आमकां मस्तो सहकार आसा ह्या विशयान तांचे मिसांव काम आसल्यार मदें मदें येवन तांणी ते विजीट करून सलाह सुचना आमकां प्रोत्साहन दिल्ले आसा हातून आतां कोंकणी आनी हातून थोडी कमेंट्रीज दिल्यात आमी सांगल्यार थोडे सीन्स आमकां दाखोवंक जायना आतां एग्जाम्पल तेगराय खंय तो आयिल्ले सो तेगराय आमी मॅपींग करून इंडिकेशन करून ताका घालून ताका वॉयस ओवर्स कमेंट्री दिल्ले आसा फादर क्लॅनी आनी फादर जोसेफ मार्टिस देरेबलचो विगार आनी आमचो एक ब्युटिफूल वॉयस तो कमांडींग वॉयस म्हणून सांगितलो तो वॉयस ताका दिल्लो आसा लिस्टन आमचे धार्मीक संगीत वीक्षक स्पेशली रंगमंचेर जावं पुरो फिल्म जावं पुरो धार्मीक नाटक तुमी कोंकणी नाटक सभेन तुमी वस्तू वावर केला आनी तुमकां आमचे लोकांची टेस्ट कशें म्हणल्या विशयान अंदाज आसा एक थोडे पुटी दुरसण आयकोंक मेळटा की जराल रितीन तरणाट्यांक इल्लें ओडूंक कश्ट तरणाट्यांक तुमकां कशें भोगता की आमच्या लोकांची टेस्ट कशें काणगेत लोक आमची मिनत तुमची मिनत इतली आसा म्हणटा आसतना सी आमी कलाकाराच्या व्यूवर थिंक करचें न्ही एज अ बिजनेसमॅन हांवें थोडे पटी थिंक करचें आसा कमर्शियल एक्सपर्ट्सान थिंक करचें आसा साखर आहल्या कडेन मूय आसा सो तांकां जाय जाल्ले काले कॉन्सेप्ट्स थंय मेळटात
त्या वेळा ते ऑटोमॅटिक लोक येता म्हणून सोदून येता. सोदून येता इसार येता आमकां दितात येवन एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आतांची लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी प्रायम व्हिडिओज आनी काले नेटफ्लिक्स जर तर तुजे फिल्म त्या मट्टाक तुवें केले ते तुका सोदून येतात सबस्क्रिप्शन बांधून काही आसा म्हणून ते सोदून आणि हांवें ते ह्या विशयांत काल न्ही पोर विचारलें आसा एमेझॉन प्रायमाच्या मॅनेजरा कडेन उलयल्लें आसा तुमी कानी घेतात गे म्हणून तुजी 100% आगी फाल्यां कानी घेता म्हणून सांगलें आसा आनी खंयची भास तेंपूर आसा काही ना तांकां काही ना कंटेंट आसा जे आनी तुवें त्या कंटेंटाक लागून तशें करी जे तुवें खालेंगी करून वचून खालेंगी जावनचे ते पयशे येतात की पळोवन ते न्ही 100% रिजल्ट दिया येतात एग्जाम्पल आतां कांतारा आनी कांतारा ते 100% रिजल्ट दिल्ल्यान ते तितले सक्सेस पावले कित्याक म्हणून ताणें तितलें वर्क केला तूं ओवरऑल वर्कन कोणेंय पयशे घालचे आतां ताणें पयशे घाल्ल्यान ताका काडूंक जाय जाल्यार ताणें काम केलां आनीकल्यान पयशे घालचे एकल्यान डायरेक्शन दिवचे ते तोंडार ते खालेंगी मेस जावन येता ह्या फिल्माच्या पब्लिसिटी खातीर तुमचें येवजन कशें आसा पब्लिसिटी आमी चड त्या मट्टा करूं ना कित्याक म्हळ्यार विक्षकांक सांगचे आमी 2च शो करना आसा हांगासर बिग सिनेमांत एक शो ओपनिंग शो 9th सप्टेंबर 4:30 इनॉग्रल शो आनी एक 11 तारखेर टिकेट शो आमच्या वेलविशर्सांक पुरो आमी टिकेट्स दिवन आसा एकच शो करना आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या शोची म्हज्या लेकार 80% टिकेट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट आनी मुखले शोज आमी ऑन डिमांड करतल्या आनी शोज आमी इगजीनी डिस्प्ले करून लोकांक पावोवच्या बरी कित्याक म्हणून सांगलें हातून एक मॉरल आसा आमच्या समोर ते लागू जाल्लें आसा तल एक आमचें एक येवजन आसा सो लोकांनी तुर्तांनी तांकां पळोवंक मोन आसा जाल्यार तुमचे 2 शो कितें आसात एटलिस्ट दुसऱ्या शोक तांणी टिकेट आनी टिकेट्यो कोणा लागसर कोणाच्या हातान आमच्या मेंबर्सा कडेन आसात ह्या आमकां कॉन्टेक्ट केले आमच्या दफ्तरांत ती ऑफिसांत ती मेळटले आनी इन केस लोकांक हो शो जाय तर जाल्यार आमी परतान करूंक आमी रेडी आसा ओके तांणी तुमकां संपर्क करा आमी बॉम्बे आणि ऑलरेडी बॉम्बे म्हज्या लेकार मानेस्त लिओ फर्नांडीस आमचो प्रतिनिधी थंय आसा बॉम्बे ऑलरेडी आमच्या लेकार 8 to 10 शोज ऑलरेडी बुकींगार आसात आमी ओके दोलाब एक थोडी घडीत आतां आमी चिंत्या एक इतली मेहनत कारण आमी एक फिल्म करता थोडे फावटी आमकां मस्त बरे संगती आयकूंक मेळटात कलाकाराक जावं पुरो ताच्या फाटल्यान आसल्यांक जावं पुरो थोडे फावटी आमची जर्नी पळयत आसतना आमी एक कलाकार जावन पळयतल्या विक्षकांचेर आमी कितलो प्रभाव घालयत म्हणल्यार थोडी घडितां भावनात्मक घडितां जावचीं आसात तुज्या इतल्या लांब करियरांत रंगमंचेचेर असली एक घडीत तुका मोतीक लागल्लें काळजाक आपडलें घडीत मला बेजाराचें पळयतना बेजार भोगलें पूण त्या बेजाराच्या संदर्भारी म्हजो प्रभाव ताचेर पडला न्ही म्हणलें एक समाधान सुमारात पूण एक बेजाराची गजाल सांगते म्हळ्यार हांव एक फावटी व्हील थेरपी वट्टूक नायटा गेल्लो हांगा दुबाय थंयसर एक व्यक्ती आयलो आनी म्हाका आपोवन धाडलें दोगा भुरग्यां चेडको एक चेडू भुरगें आनी तो म्हणलो अशें गजाल कित्याक म्हाका आपोवन हाडलें म्हळ्यार तुजे फॅन हे चेडू भुरगें अभिमानी मागीर इल्लो म्हाका पयस आपूण म्हणलो आज ताका ऑपरेशन ब्रेन घालें ट्युमर घालें ऑपरेशन तुका पळयचें म्हणल्यार खंय ताका तें डॉक्टरा कडेन दिसना आतां आयला वय म्हाका बारीक बेजार जालें मागीर ताका हें म्हणून गेलें बरें जाता ती गेली सुमार ते उपरांत हांव परतून आमी दुबाय गेल्ले वेळार तो मनीस मेळ्ळो पूण एकलोच ता येना भुरगीं ना मागीर हांवें विचारलें ती गेलें ते ते दिसा दवा दिन जालें तुका पळोवन मागीर आमी एडमीट जाल्या ऑपरेशन जावन ते सरलें पळयचें म्हणून व्हरता म्हाका एका वटेन संतोश त्या भुरग्याक म्हाका पळयचें म्हणलें आनी एका वटेन निमाणें मरचे पयलें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें म्हणून बेजाराची गजाली आसता लिस्टन आमी आतां आमची बजेट आमची मार्केट एक लिमिटेड म्हणून आमकां कळीत आसा तुळू कंपेर केल्यार सो ह्या फिल्मान कोणे सकड पात्र घेतला या कोणे सकड सहकार दिला कमर्शियल एस्पेक्टान पळोवचे की चड एक बऱ्या मनान तुमचे संगात तांणी हात मेळयला म्हणून तुमकां बघता हय खंडीत कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचे कलाकार ते कोण आसात ते पेमेंटाक आयिल्ले न्ही तुमी 150+ 150 कोणेय जावन ती पेमेंटाक आयिल्ले न्ही हे एका बऱ्या मनांत आमचे कोंकणीचे एक भावार्थाचे एक मुवी आमी करन आसा त्या कॉन्सेप्टार तांणी आयिल्ले आसात तशें जावन तुमकां वय ह्या संदर्भात आतां तुमी हो एक विभिन्न प्रयोग तुमी आमचे विक्षकांक इल्लें आमकां कळोवंक जाय की तुमी कोंकणी रंगमंचेर आतां थोडे व्यक्ती आसतात थोडे रेकॉर्ड करूंक आनी थोडे जल्मातात केल्ली रेकॉर्ड पुरा मोडूंक
तुमचे विशिष्ट दाखले खंयचे आसात की तुमकां उडास येतात एकच दिसा मस्त शो केल्ले या तशें कांय गजाली म्हणजे एक पोकाणाच्या विशांत त्याला वेळेला डॉल्पेल चल म्हणून बरे टीम आसले आमी एकच शो एका दिसा 3 फावटी केला सकाळी दनपार सांजे मॉर्निंग शो मॅटनी शो आणि इवनिंग लोकांचे रिस्पॉन्स तिनी शो हाऊसफुल एक रेकॉर्ड आणि एक यंत धार्मिक ड्रामा 4000 5000 लोकां मुखार गेलेले 7-8 ड्रामा एक म्हणजे एक आमचे एक रेकॉर्ड म्हणून येता तशें तुमी इतली देणगी दिल्या आसता तुमी खंयची एक विनंती केल्यार आमचो कोंकणी लोक खंडीत ना म्हणचो ना ह्या फिल्मा विशयांत तुमी एक आमच्या लोकांक कितें तुमी रिक्वेस्ट करियेत आमी हो शो अखेर करचे पयलें कितें करूंक आशेतात मोगाच्यानो पयले फावटी हांवें डायरेक्शन दिल्लें हे पिंतूर म्हणून येत आनी कोंकणी नाटक सभा 10 वर्सां जावन तालंतां आशिल्ल्यांक तांकां वयर हाडूंक ताणें मस्त प्रयत्न केल्ले आसा आनी आमी सर कलाकार एक कुटुंबा वरी आमकां एक डॉन बॉस्को मेळ्ळा आनी आमी हे पिंतूर परवां 11 तारखेर आमी घालता 9 तारखेर आमचें रिलीज जाता 11 तारखेर टिकेटीक शो दवरता एकच शो टिकेट इल्ल्यो उण्यांत दया करून सगळ्यांनी येवन हे टिकेटी खानगी जाय आनी वो हे पिंतूर आमचे क्रिस्ताचे जनन पळयचे म्हणून म्हजी अभिप्राय जावन आसा आनी म्हजें मागणें जावन आसा बरें लिस्टन ह्या मुवी संगता कोंकणी नाटक सभेचो आनी एक अंग संस्थो म्हणून येत कोंकणी नाटक सभा प्रोडक्शन म्हणलें एक कॉन्सेप्ट तुमी सुरू केला सो ताजे द्वारे कोंकणी नाटक सभे तर्फेन आमच्या लोकांक तुमी कितें विनवणी करूंक आशेतात आणि वडोल आमी उलयल्या बरीत ते खंय साकर आसा थंय मुवी येता त्या टायपार हे मुवी आमी प्रोडक्शन करता आसतना आमी चिंतले आनी आमच्या कडेन एक नाटक न्ही 700 ऑड नाटक आसात कितें आमी ते पिक्चर रुपार या सिरियल रुपार आमी भायर हाडून जो सो तशें चिंतना आमी एक आयडिया केली एक आमी ते कितें करून जो मस्त एक्सपेन्स आतांच्या काळार लागू जाता मागीर आमी एक अपील केल्लें जावन आसा मानेस्त मायकल डिसोजा अबुधाबी तांणी आयिल्ले तांचे टीम आयिल्ले आमी तांकां एक्सप्लेन केलें आमच्या कोंकणी नाटक सभेतावन आमच्या कडेन इतलें पोटेन्शियल आसा की अले डायरेक्टर्स एक्टर्स आसात आमी कित्याक आमचे ते टीम आमी रेडी करूंक आमी भायर सरल्या इतले कॉस्ट जाता आमकां एक प्रोडक्शन एसेट्स दिल्यार तुमी बरें म्हणून विदीन नो टायम तांणी एप्रूव करून आमी ते एसेट्स परचेस केले आसा आनी इनॉग्रेशनींग केल्लें जावन आसा परत KNS प्रोडक्शन्स कोंकणी नाटक सभा प्रोडक्शन्स हाजे वावर ऑलरेडी आमी स्टार्ट केले आमच्या कडेन नवे कॅमेरास आयिल्ले युट्यूबार पयले कोंकणी नाटक सभा चॅनल ओपन जाला ऑलरेडी लायव्ह आमचे कॉम्पिटिशन्स तुमकां वता वर्स कॉम्पिटिशन्स आमचे आतां लायव्ह दिवन आसा आमी व्हडले प्लस लोकांक आतां एका टायमार कोंकणी नाटक सभा मंगळूरांत आवाज करतलो आतां संवसार बरो आवाज करना आसा सो कोंकणी नाटक सभा प्रोडक्शन आतां आनी मुखार आदले नाटकां नवे नाटकां आमी शूट करून ते रेकॉर्ड करून आमी युट्यूबार आनी मुखार नेक्स्ट आमचे काले नवे प्रोविजन काले आमकां तो ना हे आयल्या उपरांत सुमार संगती आसात सो आमी लोकांक पावच्या बरी करचें आमचें एक कर्तव्य म्हणून सांगेत सो कोंकणी नाटक सभा एकांत मुखार गेला फिल्मा खातीर कोंकणी अभिमानीक तुमी कितें सांगूंक आशेतात अखेर करच्या पयलीं कोंकणीक आमच्या लोकांनी सपोर्ट करीचे कित्याक आमी सांगलें पिक्चर बरें या पाड आमी केल्लें आनीक फावटी आमी कॉम्पिटिशनाक येचें न्ही आमी सांगचें आमी लोकांक आमचे काले पोटेन्शियल आसा कोंकणीचें आमी ते पावोवच्या बरी करचें आमचें काम आनी ते खाली येवचें तांचें काम देखून हांव सांगचें कोणीय जावन दी खंयचें पिक्चर काडल्यार दयकन आमी सपोर्ट करचें कित्याक म्हळ्यार आमची असं ते आळून वचोंक आमी सोडून जो त्या खातीर खंडी जावन तुमकां तो पाठिंबो आमच्या लोकांक मेळटलो एक सांगणी आसा उलयल्ल्या उतरांचो गुलाम तूं उलयनातल्या उतरांचो धनी तूं आमकां कितेंय करूंक साधना जाल्यार खंडीत जावन आमचें एक फिल्म आसा आमचे भाशेचें आमचे समर्थी विशयान फिल्म आसा ताजे विशयान 2 शब्द बरे संगती आमी उलयल्यार खंडीत जावन उरल्यांकय प्रेरण जातलें साध्य जाल्यार तुमच्या जाग्यांनी हें फिल्म ताणें येदोळस कळयलां प्रदर्शन करूंक ते तयार आसात तुमी येदोळ कोंकणी कलाकारांक दिल्लो पाठिंबो जेजू क्रिस्ताचें जनन ह्या फिल्माक खंडीत जावन सिनेमॅटीक प्ले कितें आसा तांकां आनी विशेश जावन कोंकणी नाटक सभाक तुमचो पाठिंबो आसतलो म्हणली आमचो ही पातयणी आमचो भरवसो आज
ह्या एक विभिन्न कॉन्सेप्टा खातीर आमचे लागीं संवाद चलोवंक हांगासर आयिल्ल्या लिस्टन डिसोजा कोंकणी नाटक सभेचे उपाध्यक्ष तशेंच कोंकण्यांतले मलगडे कलाकार डोल्लाप तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या उतरां खातीर तशेंच येदो मुसर आमकां आयकल्ले आमचे सर कोंकणी अभिमानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा काल आज आनी फाल्यां हाच्या मुखल्या आंकड्यांत आमी खंडीत मेळया ह्या पिंतुरा खातीर तुमचो पाठिंबो सदांच आसूं दी देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां